फाटल्या 2 म्हयन्यांत पेडण्यां, बार्देस, तिसवाडी, मुरगांव आनी साश्ट ह्या 5 म्हालांतल्या जमनीचे दर व्हड प्रमाणार वाडिल्ल्यान अंदूच्या अर्थीक वर्सा सरकाराक नोंदणी फी आनी स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमांतल्यान सुमार 1,800 कोटींचो महसूल मेळपाक शकता, असो अदमास सरकारी सुत्रांनी सोमारा भांगरभूंय कडेन उलयतना उक्तायलो. नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयांतल्या जमनींची व्हड प्रमाणांत विक्री जाता. खुबशे बिगर गोंयकार फुडाराचो विचार करून गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्यो जमनी विकत घेवपाचेर भर दितात. ताका लागून पेडण्यां, बार्देस, तिसवाडी, मुरगांव आनी साश्ट ह्या 5 म्हालांनी जमनी विक्रीत वाड जाल्ल्याचें दिसून येता. हाचो फायदो सरकारी तिजोरेक करून घेवचे खातीर सरकारान ह्या 5 म्हालांतल्या जमनींच्या मूळ दरांत 6 पटींनी वाड केल्या. ताका लागून ह्या मुखार ह्या वाठारांतल्या जमनी विक्रींतल्यान नोंदणी फी आनी स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक आदले तुळेंत 8 पट महसूल मेळटलो, अशें सुत्रांनी सांगलां. सध्या नोंदणी फी आनी स्टॅम्प ड्युटी रकमेचेर घेतात. जमनीच्या मोलाचेर नोंदणी फी आनी स्टॅम्प ड्युटी मेळून 7 ते 7.50% रक्कम जमीन विकत घेवपाक सरकाराक दिवची पडटा. आतां जमनीचें मूळ मोल वाडयल्ल्यान नोंदणी फी आनी स्टॅम्प ड्युटीची रक्कम लेगीत वाडटली. अंदूच्या अर्थीक वर्सांत नोंदणी फी आनी स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमांतल्यान सरकारान सुमार 900 कोटींची मोख दवरिल्ली. पूण दर वाडिल्ल्यान अंदू हो महसूल सुमार 1,800 कोटी मेरेन वाडपाची शक्यताय आसा, अशें सुत्रांनी म्हणलां. जमनीचे दर वाडयल्ल्याची अधिसुचोवणी जारी जावचे आदीं जाणी पेडण्यां, बार्देस, तिसवाडी, मुरगांव आनी साश्ट ह्या वाठारांत जमनी खरेदी करून तांची नोंदणी केल्या अशांक आदल्याच दरा प्रमाण नोंदणी फी आनी स्टॅम्प ड्युटी दिवची पडटली. अधिसुचोवणे उपरांतच्या वेव्हाराचेर मात नव्या दरा प्रमाण फी घेतले, अशेंय सुत्रांनी म्हणलां. ज्या 5 म्हालांनी जमनींचे दर सरकारान वाडयल्यात थंयच्यो जमनी खरेदी केले उपरांत हे आदी नोंदणी प्रक्रियेंत टाळाटाळ जाताली. पूण सप्टेंबरांत पेडण्यां आनी बार्देसांतले दर वाडयले उपरांत ही प्रक्रिया गतीन जातात, अशें दिसून आयलां. जानेवारी ते एप्रील ह्या 4 म्हयन्यांच्या काळांत गोंयांतल्या सेल डिडांत वाड जाता. तेच खातीर हेर 3 म्हालांतल्या जमनींचेर दर लेगीत वाडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतला, अशें सुत्रांनी सांगलें. तर अशाच बातम्यां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात. आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात.